सांगोळडा अच्युत वाड्यार आसा एक लॉंग पेंडींग काम आनी सिमिलर वर्क आमी हांगा केला पिल्ल्यान आत्तां उक्तावण केला थंय ते 25 लाखाचें आशिल्लें अशेंच हांगाय 5-5 लाखाचे फेज वायज कामां घेतलेलीं आसा थ्रू WRD कितें आसा पावस जेन्ना लागता आनी तुमी हो व्हाळ पळयला आनी हांवें आत्तां सांगला तो व्हाळ हो हांगच्यान चोगम रोडाच्यान स्ट्रेट सारको व्हांवता आनी पावसान म्हणजे एवरी इयर जो जमीन आसा ही वॉश आवट जायत रावताली जे लँडस्लायड जावन इल्ली 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 वचत रावता आनी व्हाळाची वित्तूय आसा ती वाडत वता सो सामकें इम्पॉर्टंट आनी गरजेचें आशिल्लें की आमची लोकवस्ती आसा आमच्या लोकांची घरां आसा ही सेव करपाक सो ताका लागून फेज वायज काम घेतलेलें आसा आयज आमी हेजें फावंडेशन स्टोन घातला बिफोर मनसून दीस वर्क वील बी कंप्लिटेड सो तांकां एवरी टायम भंय दिसतालो की वॉश आवट जातले आपले घरां भिंती पडटल्यो हो भंय निर्माण आनी जावचो ना सो अशेंच वेरियस वर्क्स आमी WRDच्या माध्यमांतल्यान घेतलेले आसा हांव WRD इंजिनियर आमोणकर परुलेकर तशेंच ऑनरेबल WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हांकांय देव बरें करूं म्हणटा की कितलींशींच कामां ताणें म्हाज्या कन्स्टिट्युएन्सीन आनी म्हज्या 6 पंचायतींनी सँक्शन केलेलीं आसा तशीच म्हाजी पंचायत सरपंच मिनोलट वासू आमची जिल्हा पंचायत मेंबर तशीच नॉर्थ गोवा अध्यक्ष रेश्मा बांदोडकर म्हाजे मित्र आनी पंचायत मेंबर अवी निलकंठ नीता कानोलकर फिल्मा आनी सगळे आमचे जे कार्यकर्ते आसा म्हजे सपोर्टर आसा हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा की ते सुद्दां कंटिन्युअसली हे वर्क्स जे आसा हे फॉलो अप करताले म्हाजे कडल्यान आनी एज आय सेड अर्लियर ऑल्सो एक टीम वर्क म्हणून आमी काम करता आनी टीम वर्क म्हणून काम करता आसतना मजा येता आनी कामाय बेगीन जाता सो ताका लागून हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या पंचायतीक म्हज्या जिल्हा पंचायत मेंबराक आनी सगळे पंचायत मेंबर तशेंच लोकांक सगळ्यांक तेंचो कंटिन्युअस सपोर्ट आमकां आसा आनी ताका लागून ही सगळीं कामां जी आसा ती आमी फुडें व्हरता अशीच आनीक तुमकां फुडल्या दिसांनी आनीक भरपूर कामां पळोवपाक मेळटलीं हांवें सांगलां तशें बिफोर मनसून म्हाका दिसता आनीक एटलिस्ट मिनिमम एक 20 ते 25 कामां आनी बरी व्हडली कामां आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन सुरवात जातली सो हॅट्स ऑफ टू ऑल दी म्हजी टीम जी आसा म्हजो स्टाफ आसूं म्हजे पंचायत मेंबर सरपंच म्हजे लोक एक टीम वर्क म्हणून आमी काम करता आनी सगळीं कामां जी आसा आमी सुरळीतपणान फुडें व्हरता थँक्यू आनी तशेंच म्हज्या प्रेस लावंक थँक्यू आयज आमच्या मदीं आमचो लाडको आमदार श्री केदारबाई तशेंच गांवचे सरपंच डेप्युटी सरपंच एंड पंच मेंबर तशें ग्रामस्थळ हांगा जमिल्ले आसा आयज हांगा तेंचे रिटेनिंग वॉलाचें काम आसलें आतां 10 मिनटां पयलीं आमी पिलेन गांवांत घुमटी आसली थंयसर रिटेनिंग वॉलाचें आमी शुभाकारण केल्लें आसा तशेंच 2 दीस आमी गिरी गांवांत हायमास आनी शेडीचें हे इनॉग्रेशन केल्लें आसा तशेंच बायच्या हातीनसून खुबशीं कामां ही घडटा आनी आमी सगळ्यांचो आमचो बाईचेर विश्वास दवरुया आनी जाता तितकी आमची जी कामां उरल्या ती आमी आमच्या बाईच्या हातीनसून कामां करून घेवया आनी अशीच बाईच्या हातीनसून कामां जावनी आनी म्हाजी 2 उतरां सांगून आमचो GTDC चेअरमॅन आनी तसोच सालिगांवचो MLA आमचो सर केदार नायक तसोच जिल्हा पंचायत आमचे मेंबर्स मॅडम रेश्मा बांदोडकर माय पंचायत मेंबर्स गांवचे आनी तुमकां मिडियांक सगळ्यांक हांव वेलकम करता आयज हे काम आमी केला थ्रू PWD इट्स WRD वर्थ रुपीज 5 लाखाचें काम आहा सो I would like to say a big thank you to also the WRD department, तसेच Sir Kedar Naik for having this done for us at a very fast pace. And there are so many inaugurations and so many foundation stones going on in the village. So I am really short of words. I am very thankful to him for whatever, even little bit he is doing for the village. I am very grateful to him. आमच्यामध्ये आमचो आमदार केदार नाईक तसेच आमचे ZP रेश्मा बांदोडकर आमचे सरपंच मिनोलट लॉपीस सगळे पंच मेंबर पंचायतीचे एक्चुअली कितें हो नालो आसलो न्हू खूब वर्साचो एक्जिस्टींग नालो की वांगडात खूब एस्टिमेट जाता म्हणून बारीक बारीक टप्प्यांनी आमी ती चालू हें केलां घेवपाचें तें आतां समथींग 200-300 मिटर आमी लांबच्या लांब आमी काम चालू केलां आमदाराच्या तर्फे आनी तेजे फुडें आनी मागीर जाता तितले बेगीन आमी फुडलें स्टेप घेतलें आनी फुडें चालू करतले कित्याक हे जो हो नालो आहा तो साम चोगम रोडा वचून तें उदक सगळें अशें ह्या रस्त्यांतल्यान येता आनी आमकां जाता तितलो आमचो आमदार खंयचें बारीक जावं काम व्हडलें काम बरें नेटान आमच्या कॉन्स्टिट्युशन चालू आहा
हर गांवान वयशीत जाल्यार आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे रस्ते आमकां प्रायोरिटी आमी रस्त्याक उदकाक आनी लायटीक दिल्ली आसा मेन म्हटल्यार आनी आमच्या सांगोळ्ळान मेन प्रायोरिटी आमचे रस्ते हे चकचकीत कोणूय केन्ना येवन पयशे जाल्यार आमचे रस्ते पळय सांगोळ्ळान आनी जे आमचे वायडनींग करता आसतना रस्ते आमचे ज्यो वायरी आसल्यो पोल आसले रस्ते ते पासून शिफ्ट करून लायनीन घातलेले आहा हांव आमच्या सांगोळ्याच्या लोकांच्या नांवान आमदाराचें सदांच थँक्यू म्हणटा आनी ह्याच्या फुडें बसून आमदारान बरी कामां करची आनी आमी सदांच तेज्या फाटल्यान आसतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.